प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 8वो विसवोर, वोड 1 ते 4 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोयजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. अवचितूच एक कोडकारान लागीं येवन ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, वय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी ताका एक गवाय कशी मोइजेसान फॉर्मायिल्लें दान भेटय. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता. एक खोटकार जेजूशी येता आनी तो म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका निटोल करूंक जाता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणींनो, वो खोटकार जेजूशी येता आनी जेजूक म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका निटोल करूंक जाता. कितले फावटी ह्या दिसांनी आमी जेन्ना जेजू संवसारान येवन पोत्तून स्वर्गार वचून 2000 वर्सां जाल्या उपरांत आमी अजुनूय असलो प्रश्न जेजूक विचारता, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका निटोल करूंक जाता. भाव भयणींनो, जेन्ना हो प्रश्न ह्या खोटकारान जेजूक विचारलेलो, तो नको आसलो की जेजूची खोशी आसली वा देवाच्या उतरान आसलें की ताची पेकोणी जाली म्हणून. पूण जेन्ना आमी ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसा, खरेंच आमी जेजूचेर बाबार दवरता, खरेंच आमी देवाचें उतर आमी सत मानता, तेन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर म्हणटा, ताच्या गायांनी, ताच्या कश्टांनी आमची पेकोणी जाली. भाव भयणींनो, आमची पेकोणी जावपाची ना, आमची पेकोणी जाली. केन्ना जाली? जेन्ना जेजू खुमसारून वतालो, ताणें आमची सगळी पिडा पयलींच, आमी आतां 2000 वर्सां जावन आमी तेन्ना आमचो जल्म जावंक नासलो, पूण त्या वेळार जेजून आख्ख्या संवसाराची पिडा, आख्ख्या संवसाराचे कश्ट, आख्ख्या संवसाराचे शिराप, सगळें जें वायट आमकां फावो जावंक जायल्लें ताणें पयलेंच आपल्या कुडीन घेतलें आनी तो खुर्सार उमकलो. आमचे पासत तो खुर्सार मेलो, तो पुनरुज्जीवन जालो आनी आतां ताज्या गायांनी ताणें जें केलां आपले कुडीन, जें पयलेंच घेतलां, जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता तेन्नाच की आमकां पेकोणी फावो जाता. त्या वेळार जेन्ना ह्या खोटकारान जेजूक हो प्रश्न विचारलो, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. आनी जेजू तेन्ना कितें म्हणटा ताका, होय, म्हाका जाय, नितोळ जा. कित्याक देवाची खोशी की आपली भुरगीं जीं ताजेर भावार्थ दवरता तांकां पेकोणी आनी सगळें देवाचें फावो जावपाक. भाव भयणींनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना तो खोडकार त्या वेळार जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो त्या वेळार आसलोलो, तेन्ना मोइसेसाचो कायदो आसलो आनी मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे ह्या खोडकाराक, ज्या लोकांक कसलें दुयेंस आसलें, कसली पिडा आसली, तांकां लोकां बरोबर रावपाक जायनासलें, तांकां पयस रावचें पडटालें. आनी ह्या खोडकाराक लोक ताचे लागीं येनासलो, ताका कोणें कितें बरें करनासलो, पूण ह्या खोडकाराक जेजूची म्हायती आसली. ताणें आयकल्लें की जेजू पेकोणी करता म्हणून, तो खरेंच एक पेकोणार म्हणून, आनी तो आतां भावार्थान जेजूशी येता. तो जाणो की लोक ताका पळयत जाल्यार ताका त्रास जातले, ताका कसलें, ताका भणगडीन गारीत, ताका कितें वायट जावंक पावतलें आहलें. कित्याक मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे ताका थंयसर भायर येवंक जायनासलें, ताका खंयसर पयस रावचो पडटलो आहलो. पूण
ताका जेजूचेर भावार्थ आसलो. तो सगळे आपले हे सगळे जे आड ताजेर आसलेले ताजेर पळोवन तो जेजूशी येता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेन्ना जेजून ताजो भावार्थ पळयलो तेन्ना त्या खोडकाराक ताची पिकोवणी फावो जाली. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता, फकत 4 वडी आयकता, आमी आयज जेजूच्या उतराचेर नियाळ करुया. जेजूचें उतर म्हणटा ताज्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली. मातवाचो 8वा 20 17 वड तो म्हणटा, आयसायास प्रवादान म्हणटा, बरयलां की जेन्ना जेजू येतलो तो सगळी आमची पिडा घेतलो आनी ताणें आमची सगळी पिडा घेतल्या. ताणें बरयल्लें 700 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं की तो जेन्ना सुरवंडार येतलो तो आमची सगळी पिडा घेतलो, आमचे सगळे कोश घेतलो. आनी मातवाचो 8वा 17 म्हणटा, ताणें आमची सगळी पिडा घेतली, ताणें आमचे सगळे कोश घेतले, ताणें आमची सगळे दुयेंस घेतले. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी केन्नाच जेजूक म्हणिना, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका पिकोवणी तुजे म्हाका पिकोवणी दिवंक जाता. ना भाव भयणीनो, ताणें पिकोवणी दिली आनी दिली म्हणून आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाण दिता. बापाक आमी आर्गां आनी वाखाण दिता जेजू पासत, कित्याक बापान जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. आनी जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर नियाळ करता, ताजें उतर सात मानता, ताज्या उतराचेर प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना आमी खरेंच जेजूक दाखयता की आमी ताज्या उतराचेर भावार्थ दवरता म्हणून, जेजूचेर भावार्थ दवरता म्हणून. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जें देवाच्या उतरान बरयलां तें आमकां फावो जाता आनी आमी आर्गां दिवन देवाक तें आमी आपणायता आनी भावार्थ वरवीं आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां, जेन्ना ताणें म्हणलें कुर्सार सगळें संपारलें, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां आमकां तें आमी आपणावया. आमी देवाक आर्गां आनी वाखाण दिवया जेजू पासत आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोन हे जैतिवंत जिवीत आमी जियोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.